फेलिशन प्रोग्राम करचो म्हटल्यार एक भुरग्यांक प्रोत्साहन मेळटा. लास्ट हांगा 71% परत बरो रिजल्ट लागलेलो आशिल्लो, तरी हांव हे फावटी बरो लागतलो. आनी अशें हें करप म्हटल्यार आमचे जे 10वी भुरगे आसा आनी पास आवट जाला तांकां एक प्रोत्साहन मेळटा. कित्याक एक तांकां दिसता की आपले फुड्याक जे आमचे घडपा खातीर एक प्रोत्साहन तांकां फुड्याक सरपाक मेळटा. खरें तेंच्यांनी बरें काम करचें, कित्याक फुड्याक तेंच्यांनी चिंतपा जाय भुरग्यांनी, कित्याक आमी फुड्याक कोण तरी जातले, डॉक्टर्स जर इंजिनियर्स नाजाल्यार आमचे मामलेदार कलेक्टर, एक गूड पॉलिटिशियन सुद्दां. कित्याक फुड्याक ह्या स्कुलाचेच न्ही त्या भारताचें नांव घडपाचें तेंच्या हातीन आसा. आज सरपंचच न्हू, एक स्टुडंट म्हणून हे स्कुलान शिकलेलो आहा, तेन्ना स्टुडंट म्हणून हे म्हाजें पयलें ध्येय आसतलें कितें म्हणून की हें स्कूल म्हाजें आनी ह्या स्कुलान म्हाका अभिमान आसतलो की हांव सदांच सहकार्य आसतलें. आनी पंचायती वतीन जें कितें तुमकां आमच्या हेल्प करपा जाता तें तुमकां सदांच प्रयत्न आसतलो. ह्या वर्साच्या भुरग्यांनी तेज्याकूय बरें शिकचें, बरें शिकून बरें क्वॉलिटी आनी क्वॉन्टिटी रिजल्ट एक्सपेक्ट करता आमी. आमचे वेगवेगळे प्रोजेक्ट जे आसा आमी वेगवेगळे तरेन तुमकां आमी कावन्सिलींग करतले, गायडन्स करतले. आतां हांव मॅनेजरा कडेन उलयतालो की आमी स्पेशल टिचर्स जे एक्सपर्ट आसा वेगळे तरेन तुमकां गायडन्स करपा खातीर हांगा रेजिडेन्शियल कॅम्पूय आयोजन करतले. आनी ह्या तरेन तुमकां तुमची पर्सनॅलिटी डेवलप जातली, त्या बरोबर तुमचे क्वॉलिटी ऑफ एज्युकेशन, कम्युनिकेशन स्कील वेगवेगळे कॅम्प आमी आयोजन करपाचो विचार आसा.